नमस्कार. पळया प्रायम खबरो. आग्वाद जेलीत जाल्ल्या विखवादा प्रकरणाची न्यायदंडाधिकाऱ्यावरवीं चौकशी. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिलो आदेश. 2 कैद्यांची भलायकी अजूनय हुस्को करपासारकी. वातावरण बदलता ते पळोवन जीसी अध्यक्ष बाळू फडकेन आपली भूमिका बदलली. श्रीनिवासन राजीनामो दिवंक शकता. आपले मत भोवमता वांगडा बाळूचो यू टर्न. एलपीजीच्या थेट सबसिडी येवजणेचे मुख्यमंत्री पर्रीकारान केले उक्तावण. प्रक्रिया पुराय करपाक लोकांक 3 म्हयन्यांची मुजत. ना जाल्यार सबसिडी नासतना एलपीजी सिलिंडर. मोपा दाबोळे वादाचेर काँग्रेस कित्याक काडिना जाप. चर्चिल आलेमावाचो काँग्रेसीक थेट प्रस्न. काँग्रेसीन केल्ली चूक पर्रीकार सरकारान करची न्हय. चर्चिलाचो सरकाराक सल्लो. आनी फुडल्या वर्सा सावन स्कुलांचो वेळ अर्दवरान वाडयतले. सगळ्या मुखेल शारांनी शाळांचे संकुल बांदपाचो सरकाराचो हावेस. बांबोळे हेडगेवार शाळेच्या नव्या संकुलाचो मुख्यमंत्र्यान बसयलो बुनियादी फातर. खबर विस्तारान. आग्वाद जेलीत जाल्ल्या विखवादेच्या घडणुकेची न्यायदंडाधिकाऱ्यावरवीं चौकशी करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पत्रकारांकडे उलयतना दिली. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान तसो आदेश दिला. हाचेर 1 म्हयन्या भितर रिपोर्ट मागला. विखवादा जावन एडमीट जाल्ले 2 कैद्यांची परिस्थिती अजूनय नाजूक आसा. मजगती आग्वाद जेलीत आनीक एकल्याक शॉर्ट सर्किट जावन घुसमटिल्ल्यान जीएमसीत घाला. आग्वाद जेलींत शुक्रारा जाल्ले विखवादा प्रकरणात म्हादेव गांवकार ह्या जल्मठेप पडिल्ल्या कैद्याक आगताक मरण आयिल्ले. गणपत मेस्त ह्या कैद्याची परिस्थिती हुस्को करपासारकी आशिल्ली. आता आग्वाद जेलींत जाल्ल्या विखवादा घडणुकेचो न्यायदंडाधिकाऱ्या वरवीं तपास करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पत्रकारांकडेन उलयतना दिली. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान तसो आदेशय दिला. जीएमसीत उपचारा खातीर एडमीट केल्ल्या 14 कैद्यांतल्या 2 कैद्यांच्या परिस्थितीत मातूय सुदार नाशिल्ल्यान तांकां आयसीसीयूंत दवरल्यात. 7 कैद्यांक शेनवारा डिस्चार्ज दिला. उरिल्ल्या कैद्यांक निरीक्षणा खाला दवरल्यात. Knowing about the matter, are you investigating an inquiry? Already, collector, according to my information, has already ordered district magistrates. What do you call it? SDM's inquiry. इतले मजगती आग्वाद जेलींतल्या आशिष कुलासोची जेलींत जाल्ल्या शॉर्ट सर्किटाच्या धुरान भलायकी इबाडली. ताका जीएमसींत घाल्लो. उपरांत ताचेर उपचार करून ताका डिस्चार्ज दिलो. पणजेच्यान खबराकार महेश घाडी. बीसीसीआयचो अध्यक्ष श्रीनिवासन राजीनामो दिवंक शकता आनी आपूण बहुमता वांगडा रावतलो अशें वक्तव्य गोंय क्रिकेट संघटनेचो अध्यक्ष बाळू फडकेन केलां. श्रीनिवासन स्पॉट फिक्सिंगान दोशी सापडूंक ना, ताका लागून ताणें राजीनामो दिवपाचो गरज ना अशें बाळू फडकेन कांय दिसां पयलीं प्रुडंटाक सांगिल्लें. आतां तो वेगळेच उलयता. आयतारा बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीची बसका आसा. ह्या बसके वेळार श्रीनिवासन अध्यक्ष कायम उरतलो काय ना तें थारतलें. बीसीसीआयचो अध्यक्ष श्रीनिवासनाचो जावय स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणान घुसपल्लो आसलो म्हूण ताणें पद सोडपाची गरज ना अशें जीसीएचो अध्यक्ष बाळू फडकेन 30 मेक म्हणिल्लें. एखादो वेळ कोण तुजो सोयरो कितें रॉंग हें करता हेचो अर्थ तेणें तेजी ब्लेम तुजेर घेवंक जाय अशें ना न्हू. तो जर रॉंग करता जाल्यार तेका कितें ती पनिशमेंट जातली. आतां फक्त कितें आहा तितून श्रीनिवासनाचो कितें हात आसा का ना हें आतां ती कमिटी अपॉयंट केल्या पळय ती फायंड आउट करतली. पूण आतां तो वेगळेच उलयता. मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू मी एवरीबडी will pressurize Srinivasan to resign from his post because already secretary has resigned and treasurer has also resigned, and there might be many more people who may resign here before the meeting, and I feel by all this pressure Srinivasan also may resign. I feel that
this will be decided in this meeting, and definitely we'll support whatever majority says. Definitely we have to support them. If the majority says that Srinivasan has to resign, we will also be with the majority. BCCIचे व्हड अधिकारी एक एक करून राजीनामो दिवपाक लागल्यात. वारे लव श्रीनिवासना आड व्हांवपाक लागला. ते पळोवन बाळून आपली भूमिका बदलल्या अशें सध्या तरी दिसता. रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे प्रुडंटा खातीर. LPG गॅसीवेल्या सबसिडीचो लाव घेवंक सगळी प्रक्रिया पुराय करपाक गिरायकांक 3 म्हयन्यांचो वेळ आसा. 3 म्हयन्या भितर प्रक्रिया पुराय करूंक नाशिल्ल्यांक बाजार प्रेसान गॅस सिलिंडर विकतो घेवचो पडटलो. आधार कार्डाचेर निंबून आशिल्ली ही येवजण मुख्यमंत्र्यान उत्तर गोंयांत सुरू केली. उत्तर गोंयांत ह्या येवजणेचो लोकांक लाव जातलो. सबसिडी सरळ बँक खात्यांत येतली. पणजेच्या एका नकेत्री हॉटेलान हो सुवाळो जालो. हे येवजणेचो गिरायका सयत डिलरांक लाव जातलो आनी ह्या येवजणेक लागून LPG गॅस सिलिंडराचेर जावपी काळ्या बाजाराचो कारबार सोंपतलो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें. While supporting poor, there is no, in fact, I would say go one step ahead, there should be income limit, but that will be a more complex situation how to work it out. So it's a better at least you have restricted it to 9, so that real beneficiary get the advantage of it, because now it will be hassle-free delivery. Across India, oil companies should save, according to my guesstimate, around 25 to 30% on misuse of LPG. You can understand the quantum of misuse that is will be prevented. So if they are giving some 25,000 or 30,000 crore subsidy on LPG last year, this year it will come down straight by 9 to 10,000 crores. And consumers will get supply properly, because now there is no untapped demand which would go for a commercial, so consumers will benefit, the dealers will benefit. So those who have not completed the process have 90 days to complete the process in order to get the benefit. You might be ready to expand that 90 days to up to 180 days in maybe phases. इतले मजगती गोंयान प्रत्येक घराक वर्साक सरासरी 7.5 गॅस सिलिंडर लागतात. ताका लागून राज्यात सध्या अतिरिक्त सबसिडीचे गॅस सिलिंडर नाकात अशें पर्रीकार म्हणटा. गरज पडल्यार सरकार सबसिडी वाडयतलो अशेंय ताणें सांगलें. आणखी काही गरज नाही, कारण गोव्याची एव्हरेज 7.8 आहे. बरोबर ना? 7.5. It has come down by 10%. Now it is coming down because there was misuse. Normally a gas cylinder in most of the houses, except where the family is big, nowadays family is small, it goes for 1.5 months. You can ask the ladies. You ask your family. त्यामुळे according to me there is no requirement. If it was 6 there was. We'll monitor. If we find more then we'll work out. रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर.